मागे वन पावलून गालिशकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. बावट दवरला तींच मनशां आब्राहामाची सोंसत म्हूण तुमी समजूंचें. बावट उद्देशी देव विदेशांक प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळयवून पवित्र पुस्तकान आब्राहामाक शुभ वर्तमान अशेंच फुडें घुमयलें. सगळ्या राष्ट्रांक तुजे उद्देशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटच जीं बावार्थान चलतात तांकां बावार्थी आब्राहामा बरोबर आशिर्वाद मेळटा. सोमतीच्या कायद्यांचेर विस्वास ठेवतात तितलीं शिराप पडलोलीं. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जो कोण सोमतीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचेर शिराप पडूं. कोणूच सोमती उद्देशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना. कित्याक प्रमाणीक मनीस बावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो आनी समर्थ बावाटाचेर धरलोली ना. कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उद्देशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सोमतीच्या शिरापांतलीं सोडयलीं. तर अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. क्रिस्ता जेजू उद्देशी आब्राहामाचो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो बावार्थ उद्देशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतर हें देवाचे बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता म्हणुया. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची समात भरता तेन्ना सगल्या म्हज्या कालसान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती, तांचेर संतोसतात तांणी ते नियाळची. सभाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. मोहिमेवून देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पुरजोडीत. ताच्या प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदां काल. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. सबाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक ते जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्रांचे दायज आपले परजेचे हातांत घालून आपल्या कर्तृत्वांचे तिका बळ दाखयता. सबाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराच्या अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमणी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजीशी ओडून हाडटलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देंवचार काडटा.
हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. ताची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणेचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी गोरार गोर मोडोन पडटलें. म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेलजुबाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलजुबालाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटूच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेंशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोडीत तेन्ना जे हात्याराचेर तो पातयेतालो ती सगळीं खाण घेवन तो ताचे माल वांटतलो. म्हज्या बागा ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पूण जायना तो शिंपडायता. मेलो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच तो सुक्या सोड्यार विसव सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसव मेळना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलो. आनी थंय हें जाल्यार तें झाडलोलें आनी निटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणा वोन नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात. आनी त्या मनशाची मागरिली दोशा आदले परस पास्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जायते फावटी आमी चिंताव की मोग सोंपेपणी दिवंक वो मेळूंक जायना. पूण मोग मेळूंक तुवें कितें तरी करूंक जाय. दुसऱ्या उतरांनी मोग फकत मेळना. गालिशकारांच्या मनान अशेंच कितें चलतालें. सांत पावलून देवाच्या तारणाची आनी शीम नासलोल्या मोगाची बरी खबर परगटलोली आनी तांचें जिवीत पवित्र आत्म्याचे कृपेन बदल्लें. पूण तरी आसतना तांकां दिसतालें जुदेवांच्या रिती प्रमाणें सुनोट करूंक क्रिस्ताचे वांगडी जावंक गरजेचें. सांत पावलू तांकां खरायेन सांगता, आमी भावार्था वरवीं आमकां देवाची मानवलोली जाल्यां समृद्धी वरवीं न्हय. आमी तारण जोडटलीं जाल्यार भावार्थ गरजेचो. जेजू देवाचो पूत बापाचो रूपकार ताचो शीम नासलोलो मोग आपल्या जिवितांतल्यान परगटलो आनी ताच्या आदारान वायट आनी देवचाराची पदवी मोडली आनी दुसऱ्यांक बरी केली. ताकाच आमचीच मागणी उबारुया. बापा, तुज्या शीम नासलोल्या मोगा खातीर तुका दिनवासतां.